मंदिरांत तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावाडता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 पंकला प्रकाश पृथ्वी देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनासो मोगासो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावाडता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिवस्तुतीक मोगाचो स्वागत मागता. पास्का काळाचो 5वो आयतार आज आमी आचरण करतना ह्या 5व्या आयताराच्या दिवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतरी एमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर भक्तिकांकी मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावया एमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर एकामेकाच्या भलायके खातीर एकामेकाच्या बरेपणा खातीर विशेष करून मागया. चुनाव जाते आसा असत आनी सता विरोध जावं सो चुनाव सतासो जावं दी सताक जीक जावं दी आनी बरो सरकार आमकां फावो जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागया. एमिसाचें बलिदान देवान आपण केले उपकारांकर गांजन बटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा मियार देवदीन सिंथिया फर्नांडीस अजत्म्या मिसिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका मुंबई देवान आपण केल्ल्या बरेपणाकर मिसिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका मुंबई कुटुंबांत देवादीन जाल्यात्म्याक मिसिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका मुंबई हे रिते बसोन मागता आसतना आमी समेस्तां बसोन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बागी दिसा जेजूच्या पास्कांचो मिस्तेर नियाळो आनी संभ्रमूक एक कुटाम जावन आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्त थंय बावडतान जियेल्यार यथेश्ट फोड दिवंक शकता म्हणलो संदेश दिता. भावार्थ देवाचें देणें आमच्या जिविताचे हर एक घडये दाखवाल जावन आसच्या जेजू थंय थीर रावंक जाय. जेजू क्रिस्ता थंय जियोंचो हर एकलो ताचे जिणेंत मोग शांती संतोष भोगसाणें दया असली मवळ्यां फळां बरीत करून जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगर बाबणीनो भावार्थ बरवोसो आनी मोग हे तिनी संगतंत आमी थीर रावंक देवाचे आपोवणें आज आमकां आसा. सोमयेचेर भावार्थ दवरया त्या भावार्थांत आमी थिरा सांबाळया एकामेकाच्या मोगांत सर्गेंचेर राज जोडचे प्रयत्न करया. तसो सोमी आमकां कृपेन बरो म्हूण मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखधर बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुतका सर्व पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पोता, सोनिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. इथे पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता. एकलोस तू पवी, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. एगडी बरदोळे दामपी आमच्या आमच्या घर संघातील मागे आज आमचो गोळी बापू आपली 60 वर्सां जिविताची आचरण करता. या संदर्भात ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मिसांवा खातीर विशेष करून मागे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भवार्थ्यांच्या जिविता आनी उतरां वरवीं तुजे सोडवणेची बरी खबर भवार्थ नातलेल्यांक परगट करूं तुवें अगणित जाणवायन आनी मोगान येवजिलें. तर आमकां भवार्थान थीर कर. भवार्था खातीर कश्ट दग्ध सोसूंक आमकां घटाय दी आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आनी उमाळतेल्या काळजाच्या उतरांनी भवार्थाक साक्ष दिवंक आमकां फोबो कर. हे परी आमचे भोंवतणी जियेतल्या अक्रिस्ती लोकांक भवार्थाचें दारूक तें जावं दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रास वर्सला येता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजालेमाक पावतस सावलान शिसा सांगता मेळोवंक प्रयत्न केले, पूण सक्कट ताका भियेले, कित्याक तो निजायकी शीस म्हणून सतमांदूंक ते फाटीं सरतले. तोवळ बार्नाबासान ताका धर्मदूतां सरसी व्हेलो आनी आपल्या वाटेर आसता कशें ताणें सोमयाक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामस्कांत जेजूचे नांवी स्वर्त ताणें परगट केली. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत सावल तांचे सवे रावलो आनी जेरुजालेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्याच्या नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रीक भास उलयतल्या दुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो. पूण तांणी ताका जुशी मारून आलोचना केली. ही खबर भावांक कळ्ळी जातच तांणी सावलाक शेजाऱ्या पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार आख्या दुदेयांत, गलिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली आनी देवाच्या भिरांतेन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत वयतली. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजी
म्हज्यो आंगोण्यो हांव पाळटलो गरिबां जेवण खावन दादोशी जातेली सर्वेस परस सोदता ती ताका नावाळतेली तांची काळजां शांती जियो सदांकाळ व्हड सबे सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो सगळे पृथ्वी सोलो जागो जावं ताशेसी परततेलो हे राष्ट्रा मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडतेली वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयां पडतेले जीव वांटो तांकां नासता पोडाक लागीं जाल्ले ताका मान बागायतेले व्हड सबे सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो व्हड सबे सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो सांजवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो खरो मोग म्हळ्यार खाली उतरांत वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां कळी जातलें हाचे वरवींच देवा हुसीर आमी समाधानान आसतल्या आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडलेल्यार संगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणा प्रासी वर्त म्हूण आमी समजूं जाय मोगाच्यानो आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर पातळीन फुडें सरूंक आमी शकतल्या ताचे उपदेश पाळण ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्यार आमी कितें मागता तें ताचे त्रावन आमकां मेळटलें ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी पातयता आनी ताणें फर्मायलेले प्रकार एकामेकाचो मोग करता होच ताचो उपदेश ताचे उपदेश पाळटलीं सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता ताणें आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणा देवाचें उतर हें देवाचे उपकार हालेलुया 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 तुम्ही म्हजे सव एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सवय रावता तो येतेच फळू दिता हालेलुया 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 सर्वस्पर्श वर्तमान प्रगट करून ओठांनी पाऊल कळीस पवित्र कर सर्वेस पाव तुमचे सवय असो तुमचे सवे असो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या सिसा लागी म्हणे हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तो टामाली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड ताणें फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारी फात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तसले फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी येतेस्त फळ दिवना
म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बशया क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यानो, आयच्या सुवातेंत जेजो म्हणटा हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. आमी जायतीं रूख झाडां पळयता. ह्या दिसांनी रुखार आंबे जाल्ले आनी आंब्याच्या रुखार आंबे जाल्ले, पणसाच्या रुखार पणस जाल्ले, तशेंच इतर फळां जाल्लीं रूख आमी पळयता. फांट्यांनी फळां जातात आनी त्या फांट्यांक आनी मुळाक संबंद आसा. मुळांत एकवटो नासलेलो फांटो येतेश्ट फळ दिता. वाल आमी पळयता, जावं पुरो कसरेची वाल, जावं पुरो घोसाळ्याची वा जावं पुरो तेंडल्याची वाल वा खंयच्याय एका रांदवेची वाल. त्या वालीक जायते फांटे फुट्टात आनी त्या फांट्यान जावन जायतीं फळां येतात. कित्याक तो फांटो वाली तें एकवटान आसले वरवीं मात्र साध्य जाता येतेश्ट फळ दिवच्याक. जर तर फांटो मुळांतावन विंगड जाता, जर तर फांटो वालीतावन मेकळो जाता, तेन्ना फांटो सुकून वता, फळ दिवंक शकना. आनी आयच्या सुवातेन जेजू स्वस्थ म्हणटा हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावले करीत फळ दिवंक शकनात. तुमी म्हजे सांगात एकवटान रावशात जाल्यार येतेश्ट फळ दितात आनी उरचें तसलें फळ दितात. आनी तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस जाल्ल्यांत सर्गींच्या बापाची महिमा परगट जाता म्हणटा जेजू. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू दाखवाल आनी आमी फांटे कशें जावचें. जेजू म्हणटा म्हजीं उतरां तुमी आयकशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय एकवटान रावतल्यात. तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलसात जाल्यार तुमी सवर्ण नितळ केल्ल्या त्या फांट्या बरी जातात. घाटा दिशेन गेल्यार कापयेचीं झाडां आसात आनी च्या करच्या पिठ्याचीं झाडां आसात. च्याचीं झाडां तीं वर्साक एक पटी सवर्ण बेंडटात आनी बेंडल्या उपरांत ताका नवे कोंबरे फुट्टात, नव्यो आंकऱ्यो फुट्टात आनी नव्यो च्याच्यो आंकऱ्यो जातात. तशेंच कापयेचीं झाडां तीं ट्रिम करतात, तवळ ताका गांठी फुट्टात आनी ते गांठींनी जायती कापी जाता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या वडतांत आसलीं फुलां झाडां जावं गुलाबाचीं जावं कॉटनाचीं झाडां आमी ट्रिम करता. कित्याक ताका आनीक जायते फांटे फुट्टात, मस्त फुलां दिवंक शकतात. तशेंच देवाचें उतर आयकल्लें आमची जिवीत ट्रिम करूंक शकता. कितें नाका तें कान उडोवंक शकता, कितें नाका तें कान उडोवंक शकता, कितें जाय तें दवरूंक शकता. आनी अशें आमचें जिवीत फुलां बरी तें फुलतलें आनी आमचें जिवीत फुल्लेल्या त्या झाडां बरी परजळटलें. देखून देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी आमकांच सवर्ण नितळ केल्ल्या झाडां बरी आसूंक जाय. देखून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा दोन दारेची तालवार, तें सवरता आनी बेंडटा. जर तर आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें आमी स्विकार करता जाल्यार आमी आमकांच सवर्ण नितळ करता. आमचें तें आसलें उणेपण, आमचें तें आसलें अस्कतकाय, आमचें तें आसलें कपटपण, आमचें तें आसलें वायट, आमचें तें आसलें पातक मेकळें जाता आनी आमी नितळ जाता आनी आमी सवर्ण नितळ केल्ल्या त्या फांट्या बरी जाता आनी ह्या मुखांतर येतेश्ट फळ दिवंक कारण जाता. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत जुवांव म्हणटा, वस्तू जेजून दिल्लो उपादेश ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरचो आनी एकामेकाचो मोग करचो. सो जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 15 आमी आयकता, जेजून म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय आनी तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावतले जाल्यार तुमी म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दितात आनी तुमी सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याची महिमा परगट जायचे जाल्यार आमी सोम्या थंय भावार्थ दवरी जाय. भावार्थ मात्र नवालां करूं शकता, भावार्थ मात्र अजापां करूं शकता, भावार्थ मात्र आमच्या जिविताची बदलावण करूंक शकता.
दाखले 3 दिवचे जाल्यार सुवार्थेंतले एक जेजून म्हणलें कानान स्त्री एक बाये व्हरतो तुजो बाबार्थ व्हरतो तुजो ती कानान घालना जेजू जुदेव कानान घालना आनी जुदेवा पैकी पंक्ती संबंध नातुल्लो आनी ती आपल्या दुवेक देंवसार लागला म्हूण जेजूच्या फाटल्यान एका सकाळीं तो बोब मार येताली जेजू आयकून आयकनातले बरी आसुल्लो सिसांनी म्हळें एक पटी तिका आयकून तिका दान सोडो आनी जेजू म्हणलो भुरग्यांनी खाताना कांवचे उंडे भुरग्यांक दवरलेले उंडे सुण्यांक घालचे समानी आनी तो ती म्हणाली दिंबेर पडोन भुरगीं खाताना पडलेले उंड्या कुडके सुणी खातात न्ही तें पुणी म्हाका कावंक सोड आनी तें आयकल्लें जेजू म्हणटा बाये बाये म्हणटा जुदेवू ह्या कानान घरनाक सुणी म्हणटाले जेजू म्हणटा बाये ओडा उट्टी दावळ म्हणटा म्हजे फुडें जल्मल्लें तूं बाये बाये व्हरतो तुजो भावार्थ व्हरतो तुजो भावार्थ वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोवापूर बायचें गडीत हें आनी ह्या भावार्थान कानान घालना स्त्रियेचें जिवीत बदल्लें यथेश्ट फळ दिवंक शकली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तिची देव बरी जाली दुसरें शतपतीचो नौकर हुशार नातुल्लो आपलो नौकर हुशार नातल्या खातीर जेजूक धाडूंक जेजूक आपूण हाडूंक तो सेवकांक धाडटा आनी जेजू तेज्या घरा भितर येतना तो भायर धांवन येता आनी म्हणटा तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें भाग म्हाका ना तुवें एक शब्द तें तर सांगल्यार पुरो आसलें म्हजो साखर बरो जातो पळया आनी जेजू कितें म्हणटा इतलो व्हडलो भावार्थ सगळे इज्रायलांत म्हाका मेळोंक ना तूं शतपती तुज्या हाताखाल 100 सैनीक आसात एकले वस म्हणटा वता एकले ये म्हणटा तो येता सगळो अधिकार तुका आसा पूण जाल्यार म्हजेर तुवें भावार्थ दवरलाय म्हजेर तुवें पाथयणी दवरलाय सगळे इज्रायलांत असलो भावार्थ म्हाका मेळोंक ना तुजो साखर बरो जातलो शतपतीचें जिवीत बदल्लें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एक रक्तस्रावाची स्त्री 14 वर्सां तावन करसून आसली पिडेंत आसली जायत्यो वखदां केल्लीं आळ्या पाल्याची आंधळ्या पांदळ्याची मस्त वखदां केल्लीं पण ती बरी जावंक नातली तिचे थंय एक भावार्थ आसलो आपूण जेजूच्या वस्तुराचें पोंतां पडटलीं आनी बरी जातली म्हणलो भावार्थ हरिहरीनी लोक येतालो जेजूच्या आंगा पडच्या उड्डतालो त्या मदीं ती वेता जेजूच्या आंगा पडना बघा जेजूच्या वस्तुराचें पोंतां पडटा आनी दैवीक सकत जेजू तावन भायर सरता आनी त्या स्त्रिये थंय वेता आनी तिची रक्ताची जेजूर सोगता आनी म्हणटा जेजू कोणें म्हाका आपडलें आनी ती भियान धांवन येता आनी म्हणटा हांवें तुका आपडलें अशी म्हजी गजल अशें आसली आसा एक जावन आसलीं आनी तवळ जेजू म्हणटा बाई तुज्या भावार्थान तुका बरी केली तुज्या भावार्थान पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोण पळय भावार्थान जेजू लागीं आयिल्ले सगळे बरें जालें सगळें थंय नांवां घडलीं अजापां घडलीं जेजू ताच्या संत गांवाक गेल्लो न्ही गे संत गांवाक गेल्लो थंय ताका केसर हें करूंक जावंक नात कित्याक त्या लोकां थंय भावार्थ नातुल्लो देखून अजापां जावनात त्या लोकां थंय भावार्थ नातुल्लो विस्मितां घडोवनात त्या लोकां थंय भावार्थ नातुल्लो थंयसर यथेश्ट प्रतिफळ मेळोंक ना देवाची महिमा थंय परगट जावंक ना देखून जेजू म्हणालो आपल्या संत गांवांक प्रवाद्यांक मानना देखून भावार्थ नातुल्लो देखून तो थंयतोन बायसन गेलो आनी तो बायसन गेलो कित्याक लोकांनी ताची शिणू सारू सुरू केली तो सुताराचो पूत न्ही ताची हांगासर आसात न्ही ताका खंय तावन आयली पदवी अशें केळकुळां करूंक लागले आनी जेजू तांच्या सावासा गेलो ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या थंय भावार्थ दवरतात ती तांचे ती नांवां घडटात अजापां घडटात तुमच्या जिवितांत तुमी एक घडी भर दोळे धांपून पळया सोम्याचेर भावार्थ दवर तुमी देवुल्लीं कार्यां केदळी चुकिल्लीं आसात की फेल जाल्लीं आसात की ना कित्याक म्हळ्यार भावार्थ दवरन सोम्याचेर अखंड भावार्थ दवरन खंयचेंय काम करता तो जिखता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा म्हजेर विस्वास दवरून भावार्थ दवर म्हणजे तुवें एकवटान रावून तुमी आसात आनी कितेंय तुमी मागता जाल्यार खंडीत म्हजो बाप तुमकां दितलो आयच्या पयल्या वचपां ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया साऊलाक आनी बार्नबासाक देव कशें सुमी दिश्टी पडटा कशें तांकां राखून सांबाळटा साऊलाक आनी त्या बार्नबासाक सोम्याचेर आसलेलो तो भावार्थ पळया सगळ्या कश्टांचेर फूड करूंक तांकां धैर्य लाभता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ते भिरांती नासल्यार खावचें नासल्यार मरण तांच्या मुखार आसल्यार ते भियेनात कित्याक अखंड पातयेनी भावार्थ
देखून सा पावलो म्हणटा हांव जियेतां जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरतां जाल्यार सोम्या खातीर, सोम्या परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी. म्हणजे अस्कतांत सोमीस म्हजें बळ म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हो जावन आसा भावार्थ सोम्या थंय पावलोन दवरलेलो भावार्थ. देखून सोम्याची महिमा परगट जाली. पावलोन सोम्याचेर दवरलेल्या भावार्थान सोम्याची देवाची महिमा परगट जाली. पेद्रोन सोम्याचेर दवरलेल्या भावार्थान, बार्नबासान सोम्याचेर दवरलेल्या भावार्थान देवाची महिमा परगट जाली. आनी आमी आज तसो भावार्थ सोम्या थंय दवरता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची महिमा म्हज्या घरांत, देवाची महिमा म्हज्या समाजांत, देवाची महिमा म्हज्या सगळ्या परिसरांत परगट जाता. हाका मूळ कारण भावार्थ आमी दवरूंक जाय. भावार्थ आमचे थंय उरता जाय जे जाल्यार सोम्या थंय संबंद आमी दवरूंक जाय. सोम्या थंय एकवटान रावूंक जाय. सोम्या थंय एकवटान रावता जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकता. देवाचें उतर आमी आयकता जाल्यार आमी आमकांच सवर्ण नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाता. आनी अशें आमचें जिवीत फळादीक जाता. कितेंय मागता घेता आनी आमचें थंय आमी सोम्याचे शिस्त जाता. आनी आमी सोम्याची शिस्त जावन बरीं कामां केल्ल्यांत सोम्याची तशेंच देवाची महिमा परगट जाता. असली बरीं कामां करूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवा त्या आसुल्लो आमचो भावार्थ उसारया. सगळीं सांगाता आमी म्हणया धाकटें सतमंता पास्काच्या काळार सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गान भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मर्यादान जल्मलो 5 बिलगादाने कोसोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही केलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पदेदा देवापाचे उजव्या बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यान ती मर्सबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पयस सभी भक्तां स्वेकता पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमी देवाचीं भुरगीं सोम्याचे फाटला उदारा सोम्या तें एकवटान रावन आसा ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. मोगाळा बापा पयस सभेच्या सर मुखेलांनी तांचे सभेन दिल्ले क्रिस्ती परजेक खऱ्या भावार्थान एकवटान सांबाळणं यथेश्ट फळ दिवचे व्यक्ती कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राजकीय मुखेलांनी तांची जबाबदारी समजून शांती समाधानाचे एकवटीत राष्ट्र बांधून हाडूंक तांची मत उजवडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणीक तुजो सांगात दी. कुडीचे आनी मानसीक अनवरात हांव निवारण भरोसाचे जिवीत जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी गरीब बावर्ती जिणी जिवन तुज्या पुता क्रिस्ताची पटलावदारी जावन फुडले तांचे जिणेंत बरे फळ दिवचे व्यक्ती तांकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी वावर करच्या सर मुखेल्यांक एकवटाची हातेरां करून तांचो मिसांव वावर फळबरीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी आमची क्रिस्ती जिणेंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची मौल्या बावर्तान जिवन ताका साक्ष जावचें जिवीत जिवंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पृथ्वेचेर सुर्याचें वत कठीण दग आमच्या मनशांक जानवरांक सुकण्या संवसांक कश्टांचें जालां. बरो पावस दडून पृथ्वी थंड जावं दी. जानवरांक सुकण्यांक संवसांक रुखां चडांक मनशांक कुळाक यथेश्ट उदक थंडाई फावो जावं दी म्हूण मागे. चुनाव जावन आसा बरे मुखेली वीर जिखून येवन दीत. बरो सरकार आमकां फावो जावं दी. सतासो नितीसो मोगासो सरकार आमकां लाभोशें मागे. भुरग्यांनी परिक्षा बरयल्या रिजल्टाक इतिहासांत बरे रिजल्ट तांकां फावो जायशें मागे. कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर मागे. सर्गींच्या भोव मुखार बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुताच्या एकवटांत आमी रावूंक यथेश्ट फळ दिवंक आनी ह्या मुखांतर तुजी महिमा परगट करूंक जाय अशी कृपे दिनी फावो कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. गीत नंबर C2 500 को
105 पेज नंबर 105. आलतारा लागी जमल्या कानिको हाडून आयल्या मोगानस्तू का दिता स्वीकार कर मून परता धन आमचे ओपून दिता आत्मो मुजोर पिता जीव मुजो समर्पिता जीन भर तुका हसिता. भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सतपद वेदादेव अप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयशे जादवा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्गेच्या आमच्या भौमकाळ बापा जेजू करी दाखवला आनी आमी तिचे फांटे वो आमचे मोदें ताणें उपजयल्लो जिवीत असो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची कालती भेटवणी तुका मानवो आनी आमच्यो हर दिसांच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पण ते करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण कोरो यास करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाक उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडानी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता सम्यताय एकवटून रावोंक सम्यताय बावत्तान जिवोंक आनी सम्यताय मातकार्यां करूंक ताची कृपा मागया. बापा कुरुसू तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस्टमरान ससूंक वयच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu pergetuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारग सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पॉल आमचे गुवळी बापा आनी सगळीं याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टागातींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिचो पती बागे वंजूसे बागे वंदर्म दोता बागे वंजूतात दे आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची आजना मोतीन दवरनो देवा थंय सुम्या थंय अखंड पातींनी भवर्त दवरनो महिमा देवाक महिमाची कामां करूंक जाय आसची कृपे दिनी. सुम्या मागणे सुम्या शिकलेल्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दयकरुणेची वितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. सुम्या थंय एकवटून रावूंक बाबार्थाचें जिवीत सारूंक देवा महिमाची कामां करूंक आपोवणी दिता. ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तय येवंक शेता.
स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मी खान जाता प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमच्या मदें जाल्लो तो एकवटू ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवासी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियों सगळे आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जेजूचे सीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवेक आमी दिवंक पावो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एकूटम जावन जियेव्या एकूटम जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज परगट्या क्रिस्ताचे राज परगट्या मोगाळ सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात भरवस्या सोम्याचेर मात भरवस्या क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या लोका शांती शांतीन जियेव्या समाजा उतराल करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया. मोगाळ पुता सोमे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन क्रिस्ताच्या कृपेन येवंक आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो सांजुदाचे पुणतळ पक्षिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सांतावन ह्या पुणतळार वरती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले त्या पासून तुमकां हांव वर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुणतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवेन जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पावीत करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जाला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पटयतां सर्वेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला जायतें काम हांगासर जालां जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला त्या पासून तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक तुमचें दान तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमो करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता. कांय तुमी कुमो करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर
ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता फाटल्या वर्सांनी तुमी गेल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशेता परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी व्हरून दी आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा तुमकां देव बरें करूं.